देवाचें उतर ह्या नियाळ माळान तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. आयचे पयले वाचप उत्पत्तीच्या पुस्तकांतली आनीक जुआंवाचें शुभ वर्तमान. मोगाळ भाव भयणानो, आयच्या वाचपान आमकां 2 ओजेपांच्यो सुचोवण्यो केल्ल्यो आमी पळयता. पयले म्हळ्यार जेजू म्हणटा, जी कोण म्हजें उतर सांबाळटात ती कधीच मरची नात. आनी दुसरें म्हळ्यार अब्राहम आसचे आदीं हांव आसा. मोगाळ भाव भयणानो, ही जेजूची उतरां आयकून लोक उत्सांबोळ जाता, अजाप जाता. कशें काय हो असली उतरां उलयता. हाची थोडी आमी सोजमणी घेवया. जी कोण म्हजें उतर सांबाळटात ती कधीच मरची नात अशें जेजू म्हणटा. मोगाळ भाव भयणानो, जेन्ना जेजूक मेळूंक मारिया आनी जुजे ताचो आवय आनी बापूय वेतात, तेन्ना निरोपी वचून तांकां सांगता, तुजो माय पाय आयला. आनी जेजू लोकांक सांगता, म्हजो माय पाय कोण? म्हजो माय पाय जे म्हजें उतर आयकतात ती. उतर आयकतात आनी सांबाळटात ती सगलीं म्हजी माय आनी पाय आनी म्हजे भाव आनी भयणो. मोगाळ भाव भयणानो, जी कोण देवाचें उतर आयकतात ती देवाचीं भुरगीं जातात. जेजून आमकां शिकयलां, जी देवाची आयकतात ती मेली जाल्यार पासून पुनर्जीवन जातली. आपल्या जिवितान ताणें आमकां दाखयलां. प्राचीन काळान आमी हें सगळें पळयता. जेजूक खुर्सार मारतात आनी तो मरता आनी तो पुनर्जीवन जाता. 3 दिसांनी तो पुनर्जीवन जाता. तो पुनर्जिवंत जाता. मोगाळ भाव भयणानो, अब्राहम मेलो आनी तो पुनर्जीवन जालो. सगळे प्रवादी मेलेत आनी पुनर्जीवन जालेत. कारण ते सगळे देवाची भुरगीं आसलेत. देवाचे भुरगे आसलेत. कारण तांच्यांनी देवाचें उतर सांबाळलें, ते पाळलें, आपल्या जिवितान ते आचरलें. मोगाच्या भाव भयणानो, जुआंवाचें शुभ वर्तमान आमकां शिकयता, देव म्हळ्यार जिवीत म्हूण. आमचें जिवीत खंयसान येता? आमचें जिवीत आमचो स्वास. जरी तर आमकां स्वास ना जाल्यार, आमी स्वास आमचो सोडलो जाल्यार आमी मरून वेतले. स्वास आमी घेता आनी स्वास सोडटा देखून आमी जिवंत आसा. देव म्हळ्यार जिवीत. देव आमचो स्वास. देवान जर आमचो स्वास बंद केलो जाल्यार आमी मेलोले जाता. आमचे क्रिस्ती शिकवणेन आमकां अशें विचारलेलें, हो संवसार कोणें केलो? ताचो जबाब, हो संवसार देवान रचला. हो संवसार कोणा पासत रचला? हो संवसार आमा सोमेस्ता पासत रचला. आमा सोमेस्ता पासत देवान संवसार कित्याक रचलो? कित्याक आमी देवाची भुरगीं. देवाची भुरगीं आमी कोण? कित्याक देवाची भुरगीं? कित्याक आमी ताचें उतर आयकलां आनी उतर सांबाळलां. मोगाळ भाव भयणानो, देवान संवसार रचलो आनी तो आमचे पासत रचलो. देव म्हळ्यार कोण? देव म्हळ्यार बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. देव आनी पूत, देव बाप आनी देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो एकूच. जेन्ना अब्राहमान देवा कडेन करार केलो तेन्ना ताचो पूत, बापाचो पूत जेजू थंय आसलो. पवित्र आत्मो थंय आसलो. म्हणटकूच
अब्राहम आसचे आदीं हांव आसां अशें जेजू म्हणटा तें खरें जालें. कित्याक देवान सृश्टी रचल्या, संवसार रचला, सगळें तातूंत आसा तें रचलां. देव म्हळ्यार जेजू, देव म्हळ्यार पवित्र आत्मो, देव म्हळ्यार बाप. तांणी सगळें हें रचलां. तांणीच अब्राहमा कडेन करार केलो, ताका बेसांवांनी भरलो. पिणकेचे पिणके आपूण तो सांबाळटलो, सगल्यांची सेवा करतलो आनी सगल्यांक पोसतलो म्हूण ताणें करार केलो. मोगाळ भाव भयणांनो, आज पासून तो करार जेजू आमकां स्थापलेलो दिता. करार ताणें आमचे पासत केला. पिणकेचे पिणके तो आमकां सांबाळटलो. मोगाळ भाव भयणांनो, मागुया देवाचो आमी उगडास करूंक, जेजूचो आमी उगडास करूंक. कित्याक ताणें आमकां स्वास दिला, ताणें आमकां जिवीत दिला. आमी जियेता तें जिवीत देवाची, जेजूचे, पवित्र आत्म्याचे. ताका आमी अर्गां दिवया आनी समेस्ता पासत मागुया देवान आमकां आशिर्वादान भरूंक. कित्याक आमी अब्राहमाची भुरगीं आनीक ताका खालती रावता देखून आनी ताका नोमान करून दिनवासता देखून. सगल्या पासत आमा पासत देवान बेसांवांनी भरूंक, आमच्यो सगल्यो पिणकां ताणेन बेसांवांनी भरूंक आनीक सगले पिडेंतली आमकां पयस करूंक, आमच्या घराब्यांक पयस करूंक, आमच्या देशांक पयस करूंक देवा लागीं मागुया. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी आयचें देवाचें उतर दियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव आनी खुशाल राव.